आमी आसा काकुलो मॉल हांगा जंक्शना कडेन आनी हो रस्तो जो आसा तो टोंका ब्रिज पण वयता. सो फाटले कितलेशेच दीस म्हयनो म्हटल्यार हरकत ना बंद आसलो. हो आतां सगळ्या प्रकारच्या ट्राफिकाक उक्तो जाल्लो आसा. पणजेकारांक हो जो रस्तो आसा हो उक्तो जाल्लो आसा. हे जे मेन जंक्शन आसा सांतिनेज हे खूब क्रिटिकल आसले स्मार्ट सिटी खातीर आनी त्या खातीर खूब टायम घेतलो स्मार्ट सिटीन हो रस्तो करपाक आनी हे जंक्शन बंद आसल्या कारणान सगळ्या पणजेकारांक त्रास जातालो. कारण हांगासून बालभवनाक वतले जाल्यार रस्तो नासलो, टोंकार वतले जाल्यार रस्तो नासलो, परत याडीन सांतिनेज वतले जाल्यार रस्तो नासलो. सो हे सगळो जंक्शन मेन जंक्शनूच बंद आसलो. सो आतां हो सगळी कडले रस्ते जे आसा बालभवनाक वचपी किंवा टोंकार वचपी सांतिनेज वचपी हो जंक्शन जे आसा हे जंक्शनूय ओपन केल्लेले आसा आनी हांगासून जो टोंकार वयता हो 150 मिटरचो रस्तो हो स्मार्ट सिटीन लोकां खातीर आयज ओपन केलो आसा आनी हांगासून सगळ्या प्रकारच्यो गाडयो ह्यो सगळ्या वाटेन वचूंक शकतात आनी सगळे रोड जे चारूय रस्ते हे चारूय रस्ते ओपन जाल्लेले आसा. गोमंतक टीव्हीचेर हांव विनायक सामंत पणजेच्यान.